नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाईन गोंयांत कोविड लाराक नेट शुक्रारा 3000 वयर नवे दुयेंती एक्टिव्ह केशीत एकल्यो 20,000 तिगांक मरण पॉझिटिव्हिटी 40%. सरकार इलेक्शन मोडांत राजकीय पर्यटनाक तेजी. फायनल इयर एग्जामी 7 फेब्रुवाराक कोविड असोच उरल्यार आनीकय फुडें धुकलपाची विद्यापीठाची तयारी. ऑनलायन मागपी भुरगे म्हणटा परीक्षाचें शेड्यूल हालूंक जायना. उत्पलाचो पत्तो पणजेक कट जाल्ल्यान जमा. फडणवीसाचें शिनाल. उत्पलाची जाहीर वक्तव्यां. पर्रीकाराच्या मतदारसंघात बीजेपीचो गुन्यांवकारी उमेदवार. उत्पल म्हणटा बापाय बरोबरचे बीजेपी वाले ताच्या कॅम्पान. मायकलाच्या काँग्रेस एंट्रीन फुरियोज. आग्नेल जोसेफ सिकेर एंथनी कार्यकर्त्यांची ब्रिगेड घेवन टीएमसीत. काँग्रेसी आड वावुरपाची शिटकावणी. म्हापश्यां साश्टींतय टीएमसीत एंट्री. आरजी मनोज परबाच्या पांय 2 वड्यांचेर. थिवी आनी वाळपय दोनूय कडेन उमेदवार. विश्वजीत धोंड तानावडेक आरजीची चॅलेंज. मनोजाक केलो आरजीचो सीएम उमेदवार. कझाकस्तानात राजकीय संघर्षाक लागून दाबोळे येवपी थंयच्यो चार्टर फ्लायटी रद्द. ओमिक्रॉनाचो हवाई प्रवाशी येरादारीचेर परिणाम. फ्लायटीचो आंकडो दिसपट्टो देंवता. गोंयची नामनेची लेखिका शिक्षक पद्मश्री मारिया आवरोरा कुतो संवसाराक अंतरली. दुयेंत जावन आशिल्ली मेडिकलान. वेगवेगळ्या मळावेल्यान गोंयकारांची मारिया बायक आर्गां. गोंयांत कोविडाच्या लाराक दिशी दिशी नेट. शुक्रारा 3000 वयर नवे दुयेंतींची भर पडली. आयचे घडयेक गोंयांत कोविडाचे सक्रीय दुयेंती 20,000 तेंकले. आंकडो 18,500 पार जाल्यार पॉझिटिव्हिटी 40%चेर पावली. ह्या 2-3 दिसांत सरासरी दिसाक 3-4 मरण. सरकार इलेक्शनाच्या मोडांत. देशी राजकीय पर्यटनाक गोंय मेकळें. फायनल इयराच्यो एग्जामी 7 फेब्रुवाराक धुकल्ल्यात म्हूण गोंय विद्यापीठान हायकोर्टाक सांगलां. कोविडाची परिस्थिती पळोवन परत फुडें धुकलच्यो पडटल्यो जाल्यारूय विद्यापीठान तयारी दाखयल्या. ऑनलायन परीक्षा मागपी भुरगे म्हणटा फुडें धुकलून परीक्षांचें शेड्यूल हालूंक जायना. हायकोर्टान विद्यापीठाक एफिडेवीट घालूंक 31 जानेर मेरेन प्रास दिला. कॉलेजींच्या फायनल इयर ऑफलायन परीक्षांची केस शुक्रारा हायकोर्टात आयली. फायनल इयर एग्जामी 7 फेब्रुवाराक धुकल्ल्या म्हूण गोंय विद्यापीठान हायकोर्टाक सांगलां. कोविडाची परिस्थिती पळोवन आनीक फुडें धुकलपाची युनिव्हर्सिटीन तयारी दाखयल्या. फिर्यादी भुरग्यांचो आदोगाद म्हणटा ह्या बोवाळांत एग्जामींचे वेळापत्रकाचेर परिणाम जावंक जायना. हायकोर्टान विद्यापीठाक एफिडेवीट घालूंक 31 जानेर मेरेन प्रास दिवन केस 1 फेब्रुवाराक दवरल्या. मजगतीं ऑनलायन एग्जामी खातीर मुख्यमंत्र्याक आल्तिनार मेळूंक वतल्या निर्दोश स्टुडंटाचेर पुलीस कॉन्स्टेबलान लाठीचार्ज केला म्हूण NSUIची DGPक फिर्याद. Today NSUI Goa has filed a complaint to the DGP regarding the लाठी चार्ज जो 8 जानेवारी आमचो एक पीसफूल मार्च आसलो फ्रॉम द चर्च स्क्वेअर टू द CM रेजिडन्स. सो आमकां मदींच पुलिसांनी आडयलो. पुलिसांनी आमकां डिटेन केलो आनी लाठी चार्ज करपाक स्टार्ट केली. सो वी रोड टू द DGP टू टेक अ एक्शन अगेन्स्ट दीस हेड कॉन्स्टेबल. बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सीस हेड कॉन्स्टेबला कडेन मामलेदाराची परमिशन नासली, कलेक्टराची परमिशन नासली, इवन PI SP आसलो थंय ताची कोणाचीच परमिशन नासली. सो विदाउट परमिशन हाव अ हेड कॉन्स्टेबल कॅन टेक अ डिसिजन आनी तो लाठीचार्ज कसो करूं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्पल पर्रीकाराचो पणजे पत्तो कट जाल्ल्यान जमा. इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसान क्लियर शिनाल दिलें. सोंपतोच उत्पल व्होकल. बीजेपीक ताच्या बापायच्या सुवातेर पणजे क्रिमिनल उमेदवार सोडून कोणूच वारसदार मेळना. चारित्र्य पक्षनिष्ठा म्हणून कितें आसा काय ना काय म्हूण उत्पलाचो बीजेपीक प्रस्न.
पर्रीकारा बरोबर वावुरपी फुडारी खंय ताच्या फाटल्यान आसात। असं आहे की मनोहरभाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो। त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही, आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो। ना देवेंद्रजी फडणवीस आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे एक अत्यंत सिनियर लिडर आसात। महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि सध्याचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा। सो तांच्या वक्तव्याचेर हांव कॉमेंट करपी हांव एक धाकटोसो व्यक्ती आसा। म्हाका दिसना हांवें तांच्या वक्तव्याचेर कितें कॉमेंट करपाची आवश्यकता आसा। आतां जर फिल्डार गेले जाल्यार पळयलें जाल्यार अशें दिसून येतलें की 94 पासून आतां पर्यंत बाबा बरोबर जे जे कार्यकर्ते आशिल्ले जाणी 30 वर्सां ही पार्टी पणजेन व्हडली गेल्या ते म्हज्या बरोबर भोंवतात, ते भाई बरोबर भोंवताले ते आज म्हज्या बरोबर भोंवतात। आनी जे सद्या राजकारणान गोंयांत चल्लां ते सहन जावपाक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। म्हणजे विनेबिलिटी, इंटिग्रिटी डजंट मॅटर, कॅरेक्टर डजंट मॅटर, आनी कितें क्रिमिनल एंटिसिडंट्स आशिल्ल्या मनशाक तुमी मनोहर पर्रीकारान रेप्रेझेंट केल्ल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन टिकेट दितले मागीर आमी घरा बसपाचे। दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स आनी दीस इज नॉट जस्ट अबाउट पणजी। जे कितें पॉलिटिकल सिच्युएशन गोंयांत चल्लां इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो बीजेपी तिकीट दिवन ना दिवन तरी उत्पल पर्रीकर 2022 पणजेच्यान ते हांव रायट टायम वचून ते तांणी ठरवूंक ना। मायकल लोबोची काँग्रेस एंट्री कळंगुटे टीएमसीच्या पथ्यार। एंटी मायकल काँग्रेस कॅम्पाच्या आग्नेल जोसेफ सिकेर आनी एंथनी बंड करून टीएमसीत। चर्चिल म्हणटा आतां कळंगूट खंय वयर सरतलें। तेवटेन म्हापशेंचो आदलो नगरसेवक मायकल कारास्को शिवसेनेंतल्यान टीएमसीत, साश्टीं थंय काँग्रेसींतल्यान टीएमसीत एंट्री सुरू। आयज कॉन्स्टिट्यूशन ही पावला आनी राष्ट्राचे मेरेन सिंदूर पावले। आयज सुजा लोक व्हरली आमच्या गांवची हॉटेलां मोडटा भायले येवन 3 फावटी एका वस्तान 3 फावटी मोडटा आनी आमचो एमएलए कांयच करिना। ही असली दादागिरी आमच्या चेडवांक बायलांक भोवंक जायना रस्त्याचेर, हे सगळे चिंता ती सगळी चेडवां। हो दिसता तुमी 10 वाजता आनी पळयलो आयज आमकां तर कालांगूट हांव कालांगूटचेच वयता। कालांगूट तर राखोवंक जाय, कालांगूट कांदोली राखोवंक जाय। आमी हे पळय रक्षास आहा। आज तुमचे तिगोय हिरो, तीग जाणां हिरो म्हणल्यार पिक्चर चोवपाक चोडलो घेतलो आनी तिगोय हिरो पण म्हणटा एकठांय जाल्यार कालांगूट सारकें जातलें। खरें म्हणशें जाल्यार कलंगूट काँग्रेसीची किंवा गोंयच्या काँग्रेसीची बीजेपीन सुपारी मिस्टर मायकल लोबोक दिल्ली आहा काबार करपाक लागून। आम्ही तिगूय बरोबर रावाल, एकवटान रावाल। आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां सगळे बरोबर रावन एकवटान सगळ्यांक कामां करपाची कांय दुबाव करपाक गरज ना। Then I said I have to. I'm in the Congress for so long, but I was never treated the way a congressman should be treated. I was never given a post or anything, although I was there for the past 25 years. I was always trying to be the block president, but nobody allowed me to become the block president. Today also, like I was in the, somebody recommended my name for the district committee, there also like I was pulled out from there. So looking at the ill treatment that I had with the Congress, so I said, why not build up TMC party in Goa and be one of the office bearers so that I could carry on the flag of TMC all over Goa. My joining is that I like their schemes which they have introduced, the schemes which are for the women, youth, and the youth too. That is the reason. So this should be fulfilled. That is only my request to the party. मनोज परब रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मुख्यमंत्री थिये आनी वाळपय दोन कडेन रावपाचो। बीजेपीन जाता जाल्यार वाळपय आनी थिये सीट साल्वार करचे म्हूण आरजेचो मुखेली मनोज परबाची आमदार विश्वजीत राणे, संघटन मंत्री सतीश धोंड, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक
चॅलेंज. आता डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता. आयज मनोज परब हेच तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वावपय मतदारसंघाच्यान कॉन्टेस्ट करतलो. गोंयकारांचो एक उलो आसलो, गोंयकार म्हणटात की तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण आनी सगळे हातूंतल्यान वाट पळयताली की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो रिजनल पक्ष आसा, गोंयचो रिजनल पक्ष जो इतल्या मोठ्या प्रमाणात आयज नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल मिडिया पासून आमकां कव्हर करता, नॅशनल मिडियान पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा, इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा. सो तुमचो जो प्रमुख सीएम कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज हेल्थ तुकाराम परब हो आमचो 2022 सीएम कॅन्डिडेट आसतलो. दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी इतल्याक लागून की आमकां ह्या बीजेपीची जी सत्ता आसा ती खंय तरी हालोवपाक जाय आनी भुरग्यांचे आमचे मिटिंग्स जाल्या उपरांत इतलो डिमांड जालो, इतलो प्रेशर येयलो की आमकां ते ना म्हणपाक जावंक ना आनी सगळे भुरगे एकूच डिमांड करपाक लागले. तरी आनीकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसले ज्या जाग्यार म्हाका पुश करताले, पूण फायनली ते करून आमकां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रावचेच पडले आनी हे जे 2 सद्या आपणाक सुपर पावर म्हणटा गोंयच्या पॉलिटिक्साचे, गोंयच्या राजकारणाचे, तांकां चॅलेंज करपाक लागून म्हाका तयार जावचो पडलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोंयची नामनेची लेखिका, समाजशास्त्री, शिक्षक आनी कोंकणी चळवळीची राष्ट्रीय पावड्यावेली वावुरपी मारिया अवरोरा कुतो शुक्रारा संवसाराक अंतरली. दुयेंत जावन कांय दीस ती मेडिकलांत आशिल्ली. 2010 भारत सरकारान तिचो पद्मश्री दिवन भोवमान केल्लो. वेगवेगळ्या मळावेल्यान तिका आर्गां. But for me it was a huge piece of good fortune for 2 reasons. One reason is that I got to see a spectrum of Goan society, a spectrum of Goan communities, not Salset, not Bardes, not Christian, not Hindu, beyond class, caste, everything. That I think was brilliant. Otherwise these books would not have happened. I'm looking at Goa because Goa was revealed to me when I was very young, and it's not as though I was thinking of writing, I was just 24, 25 years old and I had a 6-month-old baby. But I was absorbing. I was absorbing this richness of Goa, traveling all over the place, meeting all kinds of people. And आज हांव कोणाक म्हणटाली की that my great good fortune is that नाम मेळ्ळें त्या लोकांचें दोस्त आमिजाद रावली. Those connections deepened over here. Mr. Kuto was very correct. He wrote to the governor saying that my wife has been asked to join the MP College because there are no other people and she's completely eminently qualified. But education is under me and I'm not sure whether it's the right thing to do. So Shiva Shankar was the first Lieutenant Governor of Goa and he said this is ridiculous. She's qualified and if there was an interview and there were other candidates, I'm sure she would have qualified. So there's no question about her needing permission. She should join immediately. Do you know Dr. Vaidya, he let me join on condition that I didn't get a salary, only an honorarium. So some sort of honorarium was given, Mahugrasna. And when I left, I was given a lovely Kanjivaram sari and a dining table cloth. But I feel very often that if that first step hadn't been taken after I got married, I'm not sure whether it would have been so easy for me to just decide that I want to go back and start. And I must have been a very good teacher because I have lots of students who are now teaching in America. Some of them are in Europe, many are in Delhi, some are in Chennai. They all keep in touch. At least a dozen of them have come to Aldona. बाणावले गोंयच्या धंदेकार व्यापाऱ्यांक पिट्टात.
गोंयकारांक आदार ना तो ना, राजकारणी फक्त भायल्या फाटल्यान म्हूण थंयचे हॉटेलवाले बोवाळ मारतात. सगळे व्यापाऱ्यांनी एकठांय येवन खंय आपाचे वेंजीक तेंको दिवपाचो. भायले टॅक्सी ऑपरेटर हाडून गोंयच्या टॅक्सीवाल्याची वाट लायली म्हूण मायकलाचो निशेध. 10 वर्सां गोंयची वाट लायतली ती खंय पुरो. एड्युकेशन फील्ड जावं, बिझनसां जावं, तारोट्यांक जावं, or development. He is young, educated, and his vision is there for Goa. So हेच्या पयले चयले जायते बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे येवन गेले. सो ते आमकां कसले हेल्प दी केलें नास, म्हणजे सीमेन आहाय तेंकां. आनी वेंजीक उलयले ते प्रमाणे म्हाकाय दिसता की आमगेले सिनियर सिटीजन जे पडे आहाय गोंयांत तेंकां कांय बेनिफीट ना. तेच बरें आमी बिझनस कोता येता, बिझनसांत आमकां कसलोच केन्ना एक देखून हेल्प मेळना. I appeal to all the business community. Let us together come and define a manifesto for the business community of the coastal belt. Let us make Benawlin a model constituency. जेन्ना 5-10 वर्सां असली तेन्ना तुवें कितलेशे ह्या बारीक लोकांचे, बारीक समाजाचे आनी सामान्य लोकांचे बरें केलां तें तुवें सांगचें. आज तुवें टॅक्सीकारांक अक्षरशः मारून उडयले. 5-10 वर्सां तुवें तेंचो फकत वोट घेतलो आनी आयज तांकां जमनीर हाडले. ना जाल्ले गोंयान गोवा मायल्स म्हणनाका, हे मिटर्स म्हणनाका, आज हे तुमच्या गव्हर्मेंटान हाडले. आज तूं खंयच्या तोंडान सांगता की आपूण सर्वसामान्य लोकांचे बरें करपाक ह्या पार्टीन गेला म्हणून आनी एक चान्स दी म्हणून. आपूण सदांच मायनी सुरू करूंक आवाज काडटलो. मायनिंग डंपाची पॉलिसी 3 वर्सां फाटींच जावंक जाय आशिल्ली. सरकारान मायनिंग केन्ना कशें सुरू करतले ते वेंचणुके आदीं सांगचें म्हूण प्रवीण झांटे मागता. मयेचो मोगोचो उमेदवार प्रवीण झांटेन शिरगांवा लईराईचें दर्शन घेवन वेंचणुकेचो प्रचार सुरू केलो. मनोहर भाई कडेन सुद्दां आनी ताजे नंतर आमचे ऑनरेबल आतां प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन प्लस पार्टी कडेन BJP पार्टी जी आशिल्ली ताजे सगळ्यां कडेन हांवें तांकां दर मिटिंगे भितर तांचे कडेन हो प्रश्न काडिल्लो की आमच्या सबंद गोंया भितर 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां डायरेक्ट मायनिंग लागता आनी ऑलमोस्ट 2 ते 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ताका इनडायरेक्टली मायनिंग लागता. भितर आतां 3 वर्सां पयलीं सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली की तुमी मायनिंग कॉर्पोरेशन करा आनी मायनिंग चालू करा. पण हांव एक तुमकां तांचे कडेन परत व्हरतालो की हांव कॉर्पोरेशनचे आमकां जेन्ना ऑर्डर मेळिल्ली आसा तुमी जाय तेन्ना ते मायनिंग सुरू करूं शकता. आतां इलेक्शनच्या जेन्ना आयिल्ले आसा तेन्ना आतां अनावन्स जाला की अनावन्स केले की मायनिंग डंपची आतां पॉलिसी काडटा. ती पॉलिसी 3 वर्सां पयलीं काडपाक जाय आशिल्ली जेन्ना मायनिंग कॉर्पोरेशन जाल्लें तेन्ना जर सुरवात केल्ली तर आमचे आयचे जे आमचे म्हणजे भाव भयणी आसात जे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा आनी गोंयची जी स्टेट आसा जी मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा ताजे एटलिस्ट 10,000 कोटी तरी लोन ताजे लोन्स कमी जातले आशिल्ले. मुद्दम अजुनूय अपील करता गव्हर्मेंटाक एक तांकां टायम फ्रेम इलेक्शनाच्या पयलीं एक टायम फ्रेम दिवचो की एक्झॅक्ट पॉलिसी कितें आसतली आनी मायनिंग केन्ना सुरू जातलें आनी कशें सुरू करतले. महामंडळ ऑप्शन आनी कितें म्हणटा आयज जर तेंच्यांनी प्रोसेस केल्लो जाल्यार आयज मायनिंग चालू जातलें आनी आयज आमचो आमदार त्या हितून एक घटक भितर आसलेलो ताका सगळ्यांक खबर आसतली. आयज तेणी काम करून घेवंक आसलें. BJP वावुरप्यांक विचारिनासतना हे फावटी उमेदवार माथ्यार मारता म्हूण कार्यकर्ते उलोवंक लागल्यात. कांय जाण उघड मिलिंदा फाटल्यान. थोड्यांचो सिक्रेट तेंको. वोटींग पद्दतीन उमेदवार थारायतना तांकां आपोवंकूच ना म्हूण मयेचो एकलो बूथ अध्यक्ष सांगता. मिलिंद हे फावट रावताच. तेंच्यांनी हें केलां आमकां न विश्वासान घेता. जे तेंच्यांनी जे कितें वोटींग केलां पळय तें आमकां योग्य तरेन तें आमकां तर विश्वास ना तें वोटींग. ते कितें आमी जे आमकां तर विश्वासान घेवन गेल्ले जाल्यार आयज आमचे मिलिंद भाई सारकेकूच सपोर्ट आसतलो. असो जाल्यार म्हाका दिसता की हे फावट फुडले फावट बरो भशेन बरो विचार करून आमच्या पक्षान भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षान जे मिलिंद भाईचो विचार करून कॅन्डिडेट दिलो तेका तेंच्यांनी निवडून हाडला. आनी ह्या फावटी मयेचे लोक मागता की आमकां बरो आमदार दिवचो, बरो कॅन्डिडेट दिवचो जो आमचें काम करतलो. आनी मिलिंद भाई कडेन ही धमक आसा आनी तेंचे सगळ्यांक आश्वासन सुद्दां आसा. एक बरी गोष्ट सांगपाची दिसता की इवन भाजपाचे जे बुथाचेर जे काम करतात, बूथ अध्यक्ष म्हणा किंवा बुथाचे कार्यकर्ते
हे आमच्या संपर्कान खूब तरेन आसा. जेन्नाच्यान ही जी भाजपाची तिकेट उमेदवारी जी तेंच्यांनी दिवपा खातीर म्हणून कॅन्डिडेट जो भितर घेतला तेज्या उपरांत आमकां भयंकर असो प्रतिसाद भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यकर्त्यांचो मेळ्ळो आसा. आमचे कार्यकर्ते आसा ते आसात. आमचे कडेन ज्यो 7 पंचायती आसा ह्या 7 पंचायतींतल्यो 3 पंचायती ज्यो मया, वन मावळिंगे, कुडचेरे, सरवण, कारापूर ह्या 3 पंचायतींनी खूब अशी सरकारी कस्टोडियन जमीन आसा. ही जर जमीन एक्वायर केली, ती डिझोनिंग करून इंडस्ट्रियल झोन केलो तेजो, थंय उदकाची सोय, लायटीचे ट्रान्सफॉर्मर, रस्त्याची जर सोय जाली जाल्यार अवश्य थंय बरी इंडस्ट्री हाडून आमच्या भुरग्यांक जॉब दिवंक मेळटा. आनी हेच्या बद्दल आमी ऑलरेडी डिस्कशन जे आसा पळय त्या लेवलचेर इंडस्ट्रियलिस्टा बरोबर केल्ले आसा. मांद्रे केरी रवळनाथाक नाल्ल दवरून मोगोचे जीत आरोलकरान प्रचार सुरू केलो. टीएमसी मोगोचे युतीचें सरकार आयल्यार गोंयकारांच्या बऱ्याक म्हणून जीत सांगता. युवा, बायलो आनी मुणकारांक लागून खंय ताच्यो स्किमी नंबर 1. मांद्रे खंय हे खेपे जीतूच. जनरल स्टोर फक्त दूध, डेअरी आणि मेडिसिन्स आणि हॉस्पिटल सोडल्यार सगळेच लॉकडाऊन असले. जनरल स्टोर सुद्धा वाड्यावयले बंद आले. त्या टायमार भाजयेचे रिक्षाज वाड्याचेर धाडले. त्याच्या उपरांत कोविड हॉस्पिटल सुरू केले. त्याच्या उपरांत वायफाय एज्युकेशन भुरग्यांच्या एज्युकेशना खातीर प्रत्येक घटका खातीर टॅक्सीवाल्यांक जे इतकी वायट परिस्थिती जाल्ली तेंचे कडेन इन्स्टॉलमेंट भरपाक सुद्धा पयशे नसले, तांकां सुद्धा आर्थीक मदत केली. मांद्रे मतदारसंघातल्या प्रत्येक घटका खातीर मदत केली तांणी. तो आमदार जावपाक योग्य अशें सिद्ध केला. तेन्ना आमकां आमदार अशा भाई सारख्या हसऱ्या चेहऱ्याचो आमदार जावं. आता प्रत्येक घराघरांनी हे स्किम्स पावपाचे. तशेंच पयर 2-4 दिसा पयलीं आमी टेनन्सी एक्ट जो भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू कूळ मुणकार कायदा तेका मॉडिफिकेशन केला. स्पीड म्हणजे जे मुणकार आहात तांकां कोर्टान वचोन मामलेदारान वचोन जितले टायम ते केसीस झगडटात म्हणजे 1 वरास 2 वरास 5 वर्सां तांकां ते फास्ट ट्रॅक करून इमिजिएटली तेंचो हक्क तांकां मेळोवपाक हे आमी ऑलरेडी मॅनिफेस्टोन आमचे आउट केल्ले आहा. सो ह्या गोष्टींनी आमकां म्हाका दिसता खात्री आहा की मांद्र्यांत न्हू आख्या गोंयची जनता आहा ती आमकां सपोर्ट करतली. ती ह्या हेतून उबी रावल्या इलेक्शनाक, ताका सपोर्ट आमी करुया आनी पळोवया आमच्या गांवाचो खरोखर विकास जाता की ना. आज पर्यंत तेंची जी वाटचाल आनी तेंची जी वैचारीक ठेवण जी आसा अशें दिसता की कांयतरी नवीन घडटलें. केरीतील आणि मांद्रे मतदारसंघातील लोकांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहून तांकां आमी बहुमतान निवडून हाडून आमी आमचो भावी आमदार म्हणून विधानसभेत धाडया. काणकोणा बीजेपीचे तिकेटीक दोग दावेदार आमदार इजिदोर आनी तवडकार. काणकोणा बीजेपीचे बसकेंत दोनूय दावेदारांच्या कॅम्पांनी आपल्याच फुडाऱ्यांक तिकेट म्हूण खंय नेट धरलो. मिटींग सोंपतकीच जो तो म्हणटा पक्ष दितो तो उमेदवार मान्य. परिस्थिती पळयल्यार 2017चो रिटेक. जो पक्ष आमकां जो पक्ष दिता पक्ष जो दिता कॅन्डिडेट ताका आमी निवडून दिवपाक एकमत जालें काय 100% एकमत. कोणाच्याच कार्यकर्त्यामध्ये दुजाभाव ना. तेंचे इतलेच की कॅन्डिडेट कोण तो सांगा, कॅन्डिडेट कोण तो सांगा. आमची सिस्टम आसा आज पार्लमेंटरी बोर्डाक गेल्ले आसा. कोण प्रोबेबल कॅन्डिडेट, कोण कितें आसतलें, कोणा चान्स कसो आसतलो हें सगळें डिटेल तेणी तांकां तेंचे पर्यंत पावयल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे जी पार्टी तो कॅन्डिडेट डिसायड करतले त्या प्रमाणे आमी जे कोण बूथ लेवला सावन वयर ऑफिस बेरर सगळे जे कोण स्टेटी वयले आसतले किंवा हांगा मंडळाचे आसतले, महिला मोर्चाचे आसतले, युवा मोर्चाचे आसतले, सगळे तेंच्या खातीर काम करतले. 2017ची पुनरावृत्ती जावपाचे चान्सेस आसात? चड करून ना, कित्याक कॅन्डिडेट एकूच ठरतलो आनी दुसरो कॅन्डिडेट आसतो ताका सपोर्ट करतलो. 100% करतले. 100% करतले, तातूंत कांयच दुबाव ना. काणकोणांत तशी खबर आसा की तशी तिकेटीचे 2 दावेदार आसा, रमेश तवडकर आनी इजिदोर फेर्नांडीस. हे दोनूय दावेदारांचे कार्यकर्ते त्या वेळार थंय हजर आशिल्ले. आमकां भायर जेन्ना इन्फॉर्मेशन दिलें बीजेपीच्या कांय लिडरांनी की सगळी मिटींग ही शांततापूर्ण जालें, कांय जावना, तरी पूण आमकां कांय सोर्सा कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां मदीं 2 ग्रुपां मदीं भितर बाचाबाची जाली. जेन्ना आमी तांकां विचारलें की 2017ची पुनरावृत्ती जातली काय म्हणून, तेणी म्हणलें ना, जावची ना, सगळे कार्यकर्ते एक बरोबर रावन काम करतले. पूण पळयल्ले कडेन अशें दिसून येता हेरे म्हाज्या मागल्या जावपाची आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. दाबोळे एअरपोर्टार कझाकस्ताना सावन येवपी चार्टर सध्या रद्द केल्यात. थंय चालू आशिल्ल्या राजकीय संघर्षाचे फाटभुंयेर चार्टर रद्द केल्या म्हूण संचालक गगन मलीक सांगता. ओमिक्रॉनाक लागून खंय एव्हिएशन मळार बरोच मार बसला.
दिसाक 102 डिपार्चर आसताले, मात फाटले 15शींत खंय आंकडो देंवत आसा. मोर देन 27,000 पैसेंजर्स हमने हैंडल किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था इस एयरपोर्ट के लिए. बट इस ओमिक्रॉन थ्रेट के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 15 दिन में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और एवरेज जो हमारे पास 93-94 था वो 88 हुआ. 88 होने के बाद इट केम डाउन टू 75 डिपार्चर्स अ डे. 75 डिपार्चर्स के बाद इट केम डाउन टू 68 डिपार्चर्स अ डे. अभी डिक्लाइन है, पैसेंजर्स का डिक्लाइन काफ़ी रैपिड है. एयर अरेबिया की फ़्लाइट जो एयर बबल में आती थी उसमें 180-170 ऐसे एवरेज आता था, वो कम होके 140 के आसपास हो गया है. जो दुबई की फ़्लाइट थी उसमें लास्ट दिनों में तो सिर्फ 66 अराइवल हुए हैं, 66 पैक्स का अराइवल हुए हैं. प्लस इसके अलावा कज़ाकिस्तान से जो फ़्लाइट आ रही थी एयर अस्ताना और स्कैट की, वो फ़्लाइट्स को बेसिकली चूँकि कज़ाकिस्तान में सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. अभी पैसेंजर वहाँ से आ नहीं रहा है, बस बेसिकली वो एक एम्प्टी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं, फेरी फ़्लाइट्स लेके आ रहे हैं और यहाँ से जो पैसेंजर्स उनके आए हुए थे उनको लेके जा रहे हैं. मोगोचो उमेदवार राजन कोरगांवकारान पेडणे भगवतीक नाल्ल दवरून पालिका वाठारांत घर घर गाठी भेटी सुरू केल्यो. हे फावटी पेडणे मोगोच म्हूण सुदीन सांगता. मजगती कोरगांवां पेठेच्या वाड्यार एका पॅरालिसीस दुयेंतीक कोरगांवकारान व्हीलचॅर दिली. लोक ताचें बरें मागता. आयज आमी नारळ दवरून जो एक प्रचार केला तसो आमचो प्रचार सुरवात करतले आमी आयच्यान. आमी एक्चुअली लिमिटेड लोकांक सांगपाचें आसलें, पण आमच्या पेडणेकरांची एक आपुलकी अपुरबाय ही तेंच्यांनी आयज प्रकटयल्या. जे तुमकां हयसर दिसता ते सो क्वेश्चन येयले, जशें सरांनी सांगलें अशें एक शॉर्ट पिरियडान हातूंत कळटा आमच्या पेडणेकर कितें स्वाभिमानी तर आसात आनी पेडणेकर हे लोकल आसाठी कितें करू शकतात हे दाखोवन दिलात. आम्ही पेडणे मतदारसंघात 8% वयर गेल्या, लक्षात दवरा. हे पेडणेकरांचे यश आसा. हांव मोगो पक्षाचे म्हणटा आनी मोगो पक्ष काना कोपऱ्यांत आसा. शिव ही निशाणी देवी भगवतीची, देवी दुर्गेची, आणि ती निशाणी घेऊन मोगो पक्ष वता आणि त्या खातीरूच तो काना कोपऱ्यांत पावला आणि काना कोपऱ्यांतले लोक जागृत जाल्या. आयज आमच्या पेटेच्या वाड्यार आमचो भुरगो रत्नाकर शेटये हो खूब हार्ड वर्कर मनीस आसलो. अचानक एक दीस तेका पॅरलायज जालो. आयज 7 वर्सां जाली तो घरान पडून आसा. राजन कोरगांवकरान तेका व्हीलचॅर हे दिल्ले आसा. आयज राजन कोरगांवकर आता खूब वर्सां म्हाजे कडेन इल्लो. रत्नाकर म्हाका तुजो सपोर्ट जाय, म्हाका जो तुजो सपोर्ट. मी इलेक्शन राड भेड कमी आसताली, भियांक नाका, कांयच भियांक नाका. येतलो म्हणजे येतलो, गॅरंटी 100%. आज पाय हे राजन कोरगांवकर म्हाका व्हीलचॅर दिल्लेले, त्याच्या देव हेच्या फुडें वर स्वरूप जावपाचा आणि बरो तेका आशीर्वाद दिवपाचो. रवणी हॉटेल आनी साई सरांनी ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.